सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिता ना तरी अनाथूनय म्हाका हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिता ना तरी अनाथूनय म्हाका आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिता ना तरी अनाथूनय म्हाका सांडीत की एक आवय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना सांडीत की एक आवय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो
आमचे आणि सगळ्या संसाराची कापत कर. 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 आमचे आणि सगळ्या संसाराची कापत कर.
आमचे आणि सगळ्या संसाराचे कापून कर 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 आमचे
कालच्या दिसा आमचो भाऊ हेनरी मोंतेरो ह्या कुटुंबाचो वडील देवाधीन जालो. सर्वेस्पर देवान आमच्या बाबाक जिवीत दिवन सांबाळले आनी एक बरें बळवंत कुटुंब बांदून हाडूंक देवान कृपा दिल्ली. देवान दिल्ली जबाबदारी बऱ्या तरेन सांबाळिल्लो. कालच्या दिसा देवाच्या अधीन तो गेला. सर्वेस्पर देव दयाळ आनी काकुळदार आमचो भाव हेनरी सोजाक ससनाचो विशय फावो करूं म्हणून आमी मागया. सांगतास ताचे दुखेस्त पतीने भुरग्यांक स्वामी जेजू बुजवान फावो करूं दी म्हणून मागया. आनी ह्या घरांत ह्या कुटुंबांत आमच्या बाबाच्या मरणा वरवीं पडलेलो तो काळोख सर्गींच्या राजा तावन तो दैवीक उसवडान तो संपूर्ण करूं म्हणून आमी मागया. कष्ट तेल्यानो येया वचन भक्तेल्यानो येया दितलो विशे हांव तुमकां. कष्ट तेल्यानो येया वचन भक्तेल्यानो येया दितलो सर्वेस्पो तुमचे सगळ्यांचो प्रार्थया. सर्वेस्परा काकुळतीन आमची मागणी आयकून घे. तुझे साकरा आमच्या भावाच्या आत्म्याक ह्या संवसारांतलो भायर सरोंक फरमायलाय. ताका सर्गींच्या सुखाक पावय आनी तुज्या भक्तांचो संगाती कर. आमेन. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपद वेदराणे ससनाच्या देवा आमी तुका सरपडून प्रार्थिता. तुज्या साकरा आमच्या भाव हेनरीचो आत्मो ह्या संवसारांतलो तुजे सरशी येवंक तुवें फरमायले. ताका उसवडाचो आनी शांती समाधानाचो जागो फावो कर. मरणाची दारां तो सुरक्षीत उतरून वचो आनी भक्तांच्या निवासांत आनी आब्रामाक आनी संततेक बसयलेल्या बागी प्रकाशांत तो आसो. ताच्या आत्म्याक कसलेंच नश्ट जायना जावन बगार व्हरतो तो पुणा जिवंतपणाचो आनी इनाम दिवचो दीस उदेतना तुज्या भक्तां बराबर पुणा जिवंत कर. ताचे अपराध आनी पातकां भोगोस आनी तो तुजे सगळें अमर जिवीत आनी ससनाची राज सोडो. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. ससनाचो विशय Poi na teri asta
तुका आमी तरी मोगामी तुजो करता पळयना तुका केदाळा रे आमी पाथिता तुजे तीन भरवसा बागितो तुझ्या उतरा प्रकाशो नात मोरा पळेसो वाटेली तो नव्या जिवितासो सौम्या कोणा लागी वचू आमी तुझे उतरा जिविताची देखोना तुका आमी तरी मोगामी तुजो करता पळयना तुका केदाळा रे आमी पाथिता तुजे बसता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय असो तुमचे सवय असो क्रिस्त ते मुखार पवा बेनिनो जिवीत देवान आमकां दिवचें वर्तें देणे आमचो भाव हेनरी मोंतेरोक सर्वीस पर देवान जिविताचें देणें दिवन 83 वर्सांचें हांव फावो केल्लें ह्या 83 वर्सांनी आमच्या भावान ताका दिल्लें तें जिवीत बोवर्त्या बऱ्या रितीन ताणें तें संपयलां ताका दिल्ली ती जबाबदारी ताणें प्रामाणीकपणी पाळल्या सर्वीस पर देव भोवका कोळदार आनी दयाळ आमच्या बाबाक ह्या संवसारांत जिवीत दिवन सांबाळिल्लो आपल्या दयाळपणान सर्गींच्या रासांत आपल्या गोपांत तसोत्मो स्विकार करून दी म्हूण मागया ताची दुखेस्त पोतीन आनी भुरग्यांक तो बुजवण दिवं सांगात दिवं म्हणून आमी मागया आमची पातकां वळखण घेवया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सरपद देवा आनी तुमकां भावा बेनिनो मुसुकल्या विचारून सांगता मना चितू तोंडान विचारून वायट धरण बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून घेवन सदां संकार मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा बेनिनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदा देव आमची काकोत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सुस्नच्या जिविता पावो आमीन सौम्या काकोत कर सौम्या काकोत कर क्रिस्ता काकोत कर क्रिस्ता काकोत कर सौम्या काकोत कर सौम्या काकोत कर प्रार्थुया देवा आमच्या बापा तुझ्या गोपान पातक्यांक मेळटा काकोळ तेजो सागर आनी भाग्यवंतांक सुखाचो समधीर हेनरी आमच्या भावाची कूड समी भावपणाच्या मोगान मातयेक लायता तर ह्या विनाशी जिविताच्या बांदपासून तें ताका सोडून तुज्या विसलेल्या संगती सुस्नच्या सुखांत वांटो दी आनी पुणा जिवंतपणाच्या दिसा कुडयेंत मेसयत तुका रोप बगूंक पावय
आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रसवट चलयता सुस्नाच्या सुस्ना आमीन. जैतान मरणा गिण सोडलें. सांग पावलून कोरिंतकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, आतां एक गूट हांव तुमकां सांगतां. आमी सक्कड मोडची नाव, पूण आमी सक्कड रुपांतर जातेल्या. एक खिणा भितर दोळे दांपून उक्ते कच्चे भितर निमाणे तुतुरीच्या आवाजाक हे घडटलें. तुतुरी वाजतली आनी मेल्ली अविनाशी जावन उरतली आनी आमी सोमेस रुपांतर जातेल्या. हे विनाशी कुडीन अविनाशीपण आनी हे मरणवन कुडीन अमरपण नेसची गरज. हे विनाशी कुडीन अविनाशीपण आनी हे मरणवन कुडीन अमरपण नेसलेल्या वेळार पवित्र पुस्तकाची ही सांगणी घडोवन येताली. जैतान मरणा गिण सोडलें. ए मरणा, खंय आसा तुजें जैत? ए मरणा, खंय आसा तुजें कुंस? पाताकच मरणाचें कुंस आनी नियमशास्त्र पातकाचें बळ. पूण आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता मरिफात आमकां जैत दितेल्या देवाक जावं अर्गा स्तुती. देवाचे उतार हे. जिवंताच्या गावान सुम्या हुजीर हांव चलतलो. जिवंताच्या गावान सुम्या हुजीर हांव चलतलो. कितलो उदार आनी दयाल सर्वेस्पर, कितलो काकुलतीन भरलेलो आमचो देव. दुबल्या धाकट्यांक सर्वेस्पर राखता. हांव आसलो निराधारी, ताणे म्हाका वाटयलो. जिवंताच्या गावान सुम्या हुजीर हांव चलतलो. जिवंताच्या गावान सुम्या हुजीर हांव चलतलो. Alleluia, 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 Alleluia. Bapa सर्गानी प्रीतुमीच्या दुनिया तुझी स्तुती करता. कित्याक राजाची गुण लानां तुवें उगडलाय. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवय असो. तुमचे सवय आसू. सवां प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता. त्या वेळेर जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, तुम्ही कळवळचे न्ही, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत सैतीं कुडां आसात. नातल्लीं जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगतो. हांव आतां वचून तुमकां एक सागो तयार करतां. हांव वचून तुमकां एक सागो तयार करतास. हांव आसतलो थंय तुमी आसच्याक. हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजें सवें आपोवन व्हरतलो. हांव येता थंय वेची वाट तुमी जाणात. तोमास म्हणालो, सुमया, तूं खंय वयताय तें आमी नेनाव.
तर थंय वेची वाट आमी जाणा जावची कशी. जेसून ताका जाप दिली, हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मरी पात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना. देवाचे उतर हे. वखली तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मुखार भावा भयणीनो, आमचे शाश्वत घर सर्गींचे राज. संवसारांत आमी तात्कालीक, आमी शाश्वत न्ही. ह्या संवसारांत आमी थोडे दीस मात्र. आमी सगळ्यांनी ह्या संवसाराक आदेवस मागोवंक आसा, पूण ह्या संवसारी राटावळींत आमी जियेत आसतना जायते फावटी आमी तें विसरून सोडता. आमकां कोणायकी आदेवस मागोवंक नाका. दोगां व्यक्तीचें जिवीत तुमचे मुखार हांव दवरतां. एकलो ह्या संवसारांतच जियोंक आशेवचो आनी एकलो ह्या संवसाराक आदेवस मागोवंक राखून रावल्लो मनीस. पयलें मरोंक तयार नासलो मनीस. थोड्या वर्सां आदीं मायकल जॅक्सन तुमी आयकलां, नवाडीक संगीतगार. जायतो लाखांनी ताका पाटलावदारी आसले, ताचे प्रेमी आसले. ताका 150 वर्सां म्हणी वासय म्हणली आशा आसली, मरोंक ताका नाका आसलें. देखून भलायकेची भारी सत्राय करतालो. ताच्या भलायकेची जतन काणूंक 12 जाण धाकटेर ताच्या सांगात आसताले. ताणें खंयचेय काणकाय तर लॅबांत तपासणी करून ह्या धाकटेरांनी सांगल्या उपरांत ताणें खावचें आसलें, भायर भितर वेचें आसलें. पूण फकत 50 वर्सांनीच तो देवाधीन जालो. ताणें वाचोंक पळयलें, पूण मरण ताच्या फाटल्यानच आसलें. आनी एकलो व्यक्ती आपल्या मरणा विशांत उलोवचो, मरणाक राखून रावल्लो. नवाडीक आर्च बिस्प फुलटन शीन, प्रसंगदार, रितीर दिवचो आर्च बिस्प. तो तवळ ताच्या मरणा विशांत उलयतालो. देखून एक फावटी ताचे लागीं विचारलें, तूं कित्याक तुज्या मरणा विशांत तवळ उलयताय. देखून आर्च बिस्प फुलटन शीन म्हणटा, म्हाका जिविताचो मोग ना म्हणून न्ही, वा म्हाका जिवीत जड जाला म्हणून न्ही, हांव म्हज्या सोम्याक मेळोंक हांव राखण आसा. हांवें जायतीं वरां मागण्यांत करसिल्यांत हर एका दिसा साक्रामेंता मुखार करसिलां. हांवें मिसाचें बलिदान भेटयलां. सोम्याक हांवें स्विकार केला आनी सोम्याच्या पुर्णाजिवंतपणांत हांव पातयेलां आनी जायत्यांक पुर्णाजिवंतपणा विशयां शिकयलां. आनी आज हांव तें पुर्णाजिवंतपण म्हणजे सोम्याक मेळोंक हांव राखण आसा. कशें आमकां मरी आपल्या पुताची कूड कुर्सातावन देवण आपल्या उस्क्यार घेतली की तेच परी मोरी माय सर्गींच्या रासांत म्हाका स्वागत करूंक राखण रावतली म्हूण हांव बरवसता म्हणालो. तो मरणाक भियेलो ना, पगार मरणा उपरांतल्या जिविता खातीर तो राखण रावलो. आमचो भाव हेनरी मोतरय एक भावार्थी जिवीत तो जियेलो. कश्टी जिवीत खंडी जावन सोम्याच्या पुर्णाजिवंतपणांत तो पातयेल्लो. आनी सोमी खंडी जावन ताणें बसयलें पुर्णाजिवंतपणांतल्या भावाक खंडी जावन दिता. कित्याक सोमी आयिल्लो सामका त्या सर्गाक वेची वाट दाखोवंक. आपल्या शिकवणेन आपल्या अजापांनी सोम्यान सर्गाक वेची वाट दाखयली.
आनी हेच्या वांजलांत आमी आयकलें हांवूच वाट हांवूच सत आनी जिवीत. सोमी म्हणटा हांवूच वाट. सोमयान सर्गाक वेची वाट दाखयल्या. आमी ह्या संवसारांत पळयनारी आमी सर्गेच्या राजाक वचूंक आसा म्हणून सोमयान आमकां सांगलां. तो म्हणटा हांव फुडें वेतां. म्हज्या बापाच्या घरा जायतीं कुडां आसात. नातलीं जाल्यार हांव पयलेंच सांगतो. थंय वचून तुमकां एक कूड तयार करता आनी फाटी येवन तुमकां आपोवन व्हरूंक येता. सोम्याची उतरां खंडीत जावन आमकां एक नवो बरवसो दिवची. ह्या संवसारांत पळयनारी जावन आसची आमकां सोम्याची उतरां एक बरवसो दिवची. कित्याक सोमीच म्हणटा हांव फुडें वेतां, कूड तयार करता आनी फाटी येवन हांव तुमकां आपोवन व्हरतां. सोमीच येता आनी आमकां हर एकल्या की ताच्या वेळा प्रमाणे तो आपोवन व्हरता. आमच्या भावाक कालच्या दिसा सांजेर तें बाग ताणें फावो केलें. चक्कड कुटुंबादारां सांगाता आसल्या वेळार देवान ताका एक बोवरतें मरण फावो केलें. कश्टी मनीस कृशीक तो एक बरें कुटुंब भावार्थी कुटुंब ताणें बांदून हाडलें. खंडीत जावन ताच्या आत्म्याक सर्वेस्पो देव सस्नाचें जिवीत तो फावो करता. आनी ताची पतीन एमिंबाई ताणें सोडलो तो लग्नाचो साक्रामेंत ताणी मरणाच्या अखेर घडये पर्यंत तिणें आपल्या पतीची सेवा करून तो तिणें पाळला. कालच्या दिसा ती म्हणाली राती 3 वरां पर्यंत तो जागो आसतालो. म्हणजे ही ताची सांगाता आपल्या पतीच्या कश्टांत तिणें सेवा करून मोगान जतन करून सांबाळला. तिच्या भुरग्यांनी त्या मरणाच्या वेळार कश्टांच्या वेळार मोगान साकरी केल्या, सेवा केल्या. जावं सांगाता आसलो मायकल लॅन्सी मोंतेरो, जावं सिस्टर विना, सिस्टर ग्रेटा, झिटा आनी प्रेसिल्ला. ही भुरगीं आपल्या बापायक ताणें दिल्लो तो मोग जतन तांणी ताच्या कश्टां वेळार तो फाटीं दिवंक तांणी प्रयत्न केला. सर्वेस्पोर देव आमकां हर एकल्या की आमकां दिल्ली ती जबाबदारी ती बऱ्या तरान पाळूंक आमकां उलो दिता. आमच्या बाबान ती जबाबदारी पाळल्या आनी सर्वेस्पो देव सर्गींच्या राजांत आपल्या गोपांत तो घेवं दुखेस कुटुंबाक पत्नीक आनी भुरग्यांक तो बुजवण दिवं आनी ह्या संवसारांत जिवच्या आमी एक बरें जिवीत जिवंक सर्वेस्पर देव आमकां कृपा आनी आदार दिव म्हणून आमी मागया. पानसंको 373 गे म्हाका सौम्या पोतून गे म्हाका गे गोपा तुझ्या गे म्हाका सौम्या पोतून गे म्हाका गे गोपा तुझ्या तुझे विण कसिले दिसते कोळसाणेचे विस सौम्या विस गे म्हाका सौम्या परतून तूं गे म्हाका गे गोपा तुझ्या. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्पत वेदा देवा बापाक मानता दिसले सामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाने महिमेक दयाळ बापा आज समी मातयेक लायता ती आमच्या भावा हेनरी पासत हो परीकपणाचो यज्ञ आमी तुका भेटयता. ताच्या आत्म्यान कसलें पातकाचें कत उरलां जाल्यार दयाळपणी तें धुवन काड आनी तेजें सूख बगूंक ताका व्हर
या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे हासो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळसा उबारव्या हा. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासूया. होय असे आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आणि ससनाच्या हा देवा सर्व काळे आणि सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या हा वरवे आमी तुका दिन बसूंक पावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्याचो. सगळी आमी मरणा संच्या जेजू आपण एकलो मरूंक काबल जालो. तुजेच खातीर ससनाक आमी समेस्त जियेवच्या ताणें एकल्यान सापलो जीव दिलो. देखून देवदूतांच्या दळबारा हा सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दरबाराचो सर्वेस पोथून सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सरी तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. सावती आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मारण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें मुंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात. ही म्हजी कूड तुमच्या बसत समर्पणची. तेच परेन शवान जुतस्ताने काल्स घेतली. तुका नव्यान तीन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी ससने काराचे रगात पातकांचे बक्षणे मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें बरवतलें. हे म्हज्या उगडसा करात. बवड़त सगुट परगटुया. सोमी जेसु मेलो. सोमी जेसु मेलो. सोमी जेसु जीवन साला. हो बवड़त सगुट आमी परगटाव. जेसु नव्याने तोलो. पप्पा जेद शामर नसणेपणा छवानपणा समय भक्तीपणे उगडास करता आणि वचवीत सुंड आणि सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका आदीन वचता आणि जेजूची कूड आनी रगत सोतेल्या आमी सुमेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र बेस उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा. पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे आसकी वर्ग बराबर
तिका प्रितीमगांत वाडय. सर्वेस्परा तुझे साकरा आमचे भाव हेनरीची काकुलत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपण वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तसोच ताचे बराबर तो पुना जिवंत जावं. पुना जिवंतपणा बरोबर सुदारण मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुलत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर न्हय मागता. अहंकार मरे देवाचे मये संगाती तिसपती बग्यावन जुसे बग्यावन धर्मदता आनी सर्व कळे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जे हे सुतय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदरा सुमयान शिकयले महागणे संगता म्हणया आमचे बापा सर्गींच्या आणि आम्ही आमचे चुकलेल्या बुक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आणि आमकां ताळणे पडों दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवळ. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्के आमकां दी. सर्गींचे भाग आमचे सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे न्हय बरोबर शाण त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकूळ सरपातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय. तुझ्या राजवडकी पदवेने महिमा तुझी ससनाच्या ससना. जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तो चेतन राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समेत शांती सदां काळ तुमचे सव्यासो तुमचे सव्यासो एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही सवन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती सर सुभागी. सुमया तुजे भितर आमची तुमकां पावना पुदुत्रास म्हाका बळयके मेळटली. ಪಾನ್ಸಂಕು 146. ತೋಂ ಸೌಮ್ಯ ಬರುವಸು ತೋಂ ಸೌಮ್ಯ ಭದ್ರಾಸ್ರ ರಕ್ಷಂತು ಬೇದಿವ್ಸ जिनिये सुजान जयदिवस बेना कसले अंकारा साल्या रे वारे वादळ भोवती उठल्या रे वांकय उजवाड दायीत मोचे तुसन तुझे सौम्या बरवस तुम सौम्या बरवस तुम सौम्या भद्राश्रम
रक्षन्तु del dimso Jin Yesusan Say dimso Ik surotter Paina How aslyari Kante kulte Kitle Melyari This God suna Ke this tuje voili Ward Papa Tây vốn bao trì Tùm sống nhang Vốn vô sống Tùm sống nhang Badrasro Rakshantu De dimso Jin Yesusan Say dimso Morna kityat have bizai Kashta vauti kityat zozai Tuje dubor yar bovo somoso Sasni jibhin zartalom Tum somyam borvosom Tum somyam Badrasram Rakshantu Dairdim-so Jin Yesusan Saydim-so Tun somyam Barvoso Badrasram Rakshantu Dairdim-so Jin Yesusan Say dimso Kuri Jin Yesu bo zurzatanam Tacha ponda khao satana Ongda sumya tuzo hao kartolo Santosan Wat santolom Tum somyam Barusom Tum somyam Badrasrom Rakshantu Dairdim-so Jin Yesusan Saydim-so प्रार्थया सर्पद्वेदा देवा हेनरी आमचो भाव ह्या संवसाराक अंतरून गेलो आमी आतां भेटयलेल्या जेजूच्या बलिदाना वरवीं ताका सर्पातकांतले निवारण नितळ कर आनी पुणा जिवंतपणाचो संतोष सस्नाक बगूंक वर हो उपकार आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवे
सर्वेस्पो तुमचे सोवे असो. सर पदवेदा देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वसनियात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. सर्वां बसया. हेनरी मोंतेरो सार्दकोडी, हेनरी ऑर्बुलो, पप्पा आज आमच्यो टुकना. कालच्या दिसा तो ह्या संवसारांतून सुटका घेवन आसता. आज ताच्या कुटुंबाची आनी मोगाची अकरेची नमन आनी श्रद्धांजली दिवंक हांगा जमा जाल्यात. ताचे 83 वर्साचे मिसाव अखेर जाला. देवादीन हेनरी मोंतेरो ताचे जिणे विशीं एक नदर घाल्यार देवादीन दावीद मोंतेरो आनी देवादीन मेरी डिसोजा हांच्या 8 जाणां भुरग्यां पैकी हेनरी मोंतेरो 500 भुरगो जावन 1941 इसवीच्या सप्टेंबर म्हयन्याच्या 17 तारखेक तो जल्मलो. 1961 इसवेंत एम्मी डिसोजा लागीं लग्न जावन देवान ताका 7 जाणां भुरग्यांची आनी 12 जाणां नातरांची बाग फावो केल्या. अशें ह्या वर्सांनी मोगान देव भिरांतीन कुटुंब बांदला. ताचे मिसांव काल ताणें सांपयले. देवादीन हेनरी मोंतेरो एक कृषीक. कुटुंब, कृषी आनी देवभक्तीक ताणें ताचें जिवीत संपूर्ण रितीन समर्पण केलां. ताच्या ह्या मार्गदर्शनांतल्यान ताची भुरगीं भक्तीपणांनी जिवन आसात. बरे भलायकेन जिवन आशिल्ल्या हेनरी मोंतेरोक फाटल्या वर्सांनी एक मारक पीड आयिल्ली. ताची कूड अस्कत जाल्यारय ताचो भवर्त अस्कत जावंक ना. He fought like a warrior at the age of 83 and he survived from that situation. He never lost faith, not even for a day. It is the biggest lesson that he has taught all of us. पूण तसो वेळ आयलो. हे दूख सोसून व्हरूंक जाल्लो नश्ट भरती करून जेजू आमकां सर्वांक आदार दितलो. देवादीन हेनरी मोंतेरो ताचे 83 वर्सांचे बेसांवांनी भरलेले जिणी जियोंक फावो केल्ल्या धन्य देवाक आमी अर्गां दिवया. ताणें कळीत आसून या कळीत नासतना केल्ली पातकां भोगसून ताका ससण्याच्या विशय फावो जावन दी म्हूण आमी मागया. आमी सर्वांनी सांगया, ससण्याचो विशय दी ताका सुम्या. आनी आज मीस भेटयल्ल्या मोगाळ विगार फादर एडविन तुमकां धन्यवाद. ताचे सांगाता चिकित्सा करूंक मस्तू वावरिल्ल्या डॉक्टर कृष्ण प्रसाद, डॉक्टर एलरॉय हांकांय हांव सर्व तर्फेन धन्यवाद समर्पिता. सांगातास आज हांगा येवंक थोडी येवंक जायनासतना आशिल्ल्या हेनरी मोंतेरोच्या कुटुंबाच्या आनी मोगाच्यांकाय हांव धन्यवाद समर्पिता. तशेंच वाड्याची आनी सिस्टर आमच्या सांगात आसली तांकांय हांव धन्यवाद समर्पिता. I would like to conclude this eulogy with a word of God. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have longed
for his appearing. Devadain Henry Montero, Sasnasa Vishodika Fauzandi. Rest in peace, Papa. उबे रावया आमच्या भावाच्या आत्म्याक ससनसो विशव मागोवन हप्त्याचे मीस 19 तारखेर ब्रेस्तार दिसा सकाळी 8:30 वरार दवरला. मेल्ले कुडयेक मातयेक लावन सकाळी दोबावर तेजे साले प्रमाणे पाळतना धन्या देवाक विश्वासान प्रार्थुया. या आमच्या भावाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गान पुन्हा जिवंतपणान अविनाशी करूं आनी तसो आत्मो भगवंताच्या सम्याद मेळो. अशा मरणाच्या सळांतलो आनी पातकाच्या पासांतलो सुटोन बापा लागीं राजी सावन बऱ्या गवड्याच्या कांदार ससनीक रायाच्या परिवारान निरंतर वैभव आनी भगवंताचो संगात ताका फावो जावं. देवाच्या बागेक वताना ताच्या आदारा तुका पयलो जेसू तुका स्वागत करू. अब्रामाच्या गोपाल देवदूत तुका वरून पावो. ससनाचो विशेव सर्वेस पौरा ताका लाभय आनी निरंतर प्रकाश ताचेर पाकय. बहुदयाळ बापा आमच्या भावासोत आमी तुज्या अधीन करता. क्रिस्त थंय मेल्ल्या सगळ्यां बराबर निमाणे दिसा क्रिस्त संगत पुणा जिवंत जातलो म्हूण तिरभर वर्षान पाती येता. ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या साकराक सबार देण्यानी तुवें भरली. अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्त थंय भक्तांची एकवटाची खूण आमकां दिली देखून आमी तुका दिन वसता. सर्वेस्परा आमचें प्रार्थन तूं काकुळतीन मानून घे. तुज्या साकराक सर्गींची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसाव ती बवर्तेच्या उतरांनी एकामेकाक बसवण दिशी कर. अशें क्रिस्ता सवय पावोन तुज्या संगतांनी आमच्या बाबा बराबर आमी सगळीं सदां काळ जियों. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं तुज्या साकरा आमचो भाव हेनरी सोतमो तुज्या अधीन आमी करता. सम्या संवसाराक तो मेलो जाल्यार तुजे थंय तो जियों आनी ह्या जिवितांत अस्कतकायेन ताणें केल्लीं पातकां तुज्या गणीत काकुळतीन ताका बगस. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं देवदूत तुका वैकुंठान घेवन व्हरून तुज्या येण्या वेळी रक्षसाक्षी तुका स्वागत करू आनी सर्गींच्या जेरुसल्या शेरा वरून पावो पवित्र आंबाचे सुवाते कावे सशी उसाम कुणी माता तू लागी गाया
Ismuso samtana dev maka apaitana rau Jesu tu mujhe sangi aik maka rak maka
प्रार्थुया. सुमे जेजू क्रिस्ता 3 दीस पोंडांत विशेव घेवन तुजेर विश्वास दवरतल्यांचे पोंड तुवें पवित्र केले. अशें जरी कुडी निकेपिंग ते उपकारता तरी पुणाचवंतपणाचो बरवसो वाडयतात. हे आमचे प्रार्थना मानून घे. ह्या पोंडांत तुज्या सांकराक शांत विशव मेळो. तूं आमचें पुणाचवंतपणान जिवीत देखून ताका पुणाचवंत करता आसतना तुज्या मुखामळाच्या उसवडान ससनाक प्रकाश बगूंक ताका पावय. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या भावाक ह्या जिवितांतल्या आपणासरशें देवान आपयलें देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेल्ल्यान तो प्रथम पुणाचवंत जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो. देखून आमच्या भावाक सुमयाच्या अधीन करुया. सुमी आपले शांतीन ताका वेंगू आनी मांड दिसा ताची कूड पुणाचवंत करूं. आमच्या भावा पासत आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्त लागे मी प्रार्थुया. ताणे म्हळें हांव पुणाचवंतपणान जिवीत. म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सत म्हणटा तो ससनाक मरचो ना. लाजरसच्या पोंडार तूं रडलोय सुमी आमची दुखां पुसून काड. मेल्ल्यांक जिवंत केली आमच्या बाबाक ससनीक जिवीत दी. आपले पाप रडलेल्या सोरा तुवें सर्ग बसयलो आमच्या बाबाक तुज्या राजांत घे. बाबाक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केली आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली. तुज्या भाग्यवंतांच्या जमयान ताका एकठांय. आमच्या बाबाक तुज्या कुडयेंत म्हज्या पवित्र जेवणान बसली ताका तुज्या सर्गींच्या जेवणाक बसय. आमच्या बाबाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेत जाल्या बावर्तांच्या बुजवणेन आनी ससनीक जिविताच्या बरवशान आमकां धैर्य दी. केलें प्रार्थना सांगात म्हणया आमच्या सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थिता. तुज्या मेल्ल्या साकराची काकूळट कर. आपल्या करण्याची शिक्षा ताका दिवं नाका. कित्याक तुजी खुशी पळोवन ताका मौन आसलें. खऱ्या बोवार्थान हांगा ताका बोवार्थान ते एकवटायलो. तेच परी तुजे काकूळटीन सर्गीन देवदूतांच्या वरांत ताका स्वागत मेळो. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. देवा तूं भक्ती बरीत मागण्याक कान दिताय. आज भक्ती निकेपल्या तुज्या साकराक आमचो भाव हेनरीक वेसलेल्या संगता सर्गींच्या सुखांत वांटोला पळय. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. ससनाचो विशव तुजी खुशी तुझी
वेणूक येयात अज्ञाताच्या स्वागती परमेश्वर